आणि आता खबरो विस्तारान पर्यावरण संवेदनशील वाठारांविशीं लोकांची म्हणणी आयकून घेतली. तांणी त्याविशीं आमकां बरोवन कळोवचें. आमी 8 दिसां भितर बसका घेवन ह्या वाठारांत रावपी लोकांच्यो समस्या सोडयतले म्हूण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. ह्या संदर्भात जाल्ल्या बसकेक सांगेचे आदले आमदार सुभाष फळदेसाय तशेंच आताचे आमदार प्रसाद गांवकरी हजर आसले. RDXGOA खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार. इको सेन्सिटिव्ह झोनाची मिटींग आसा जे MLA बाब प्रसाद थंय आसा, एक्स MLA सुभाष त्या विशयाचेर ते दोगूय एक आसा. ते आयल्या उपरांत तांचे कडेन विचारप एक्झॅक्टली कितें जाता. आतां आमी कितें सांगलां सांगता तुका, आमचो सेक्रेटरी फॉरेस्ट आसा, PCCF आसा, लोकल सगळे ऑफिसर आसा. इको सेन्सिटिव्ह झोन लोकल रिप्रेझेंटेटिव्हसूय त्यांच्या बरोबर आयल्या. हांवें तांकां 2 गजाली सांगल्या. जाला कितें ते म्हणटा 2014चे सर्क्युलर आमकां आयज पर्यंत कांयच कळ्ळें ना. हांवें सगळ्या लोकांक कितें सांगलां, तुमचे प्रॉब्लेम कितें इको सेन्सिटिव्ह झोन रिलेटेड कितें आसा तितके प्रॉब्लेम. तुमकां कोणाक घर बांदूंक येना, टॉयलेट बांदूंक येना, गोठो बांदूंक मेळना किंवा आनी कितें करूंक मेळना, इतके सगळे प्रॉब्लेम तांकां सांगात. अजून इको सेन्सिटिव्हची बॉर्डर डिक्लेअर ना, हे सगळें तांकां सांगात. तांकां सांगलां सगळे प्रॉब्लेम ताचे बरोवन घेयात. ताचेर सोल्युशन कशें काडपाचें तें बरोवन घेयात आनी ताचेर सजेशन्स कितें अननेसेसरी सेक्रेटरी आनी ह्याच लोकांनी सजेशन दिवपाक जाय. इफ इन केस आमकां जर नवीन नोटिफिकेशन काडचें पडटा किंवा आमकां MOEFाक रिक्वेस्ट करची पडटा, आतां गोंया खातीर 1 किलोमिटर इज द बफर झोन. हो सगळो कन्सिडर करून तांचे म्हणणें आहा बऱ्योचश्यो गजाली आमी एलाव केल्ल्यो आसा. कन्स्ट्रक्शन करपाक आमी कोण आडयना, टॉयलेट बांदपाक कोण आमी आडयना, हें हेंचें म्हणणें आहा. ते म्हणटा तशें ना. ती दोगांय मदलो पयलीं समजून घ्या. म्हणजे मिसअंडरस्टँडींग आहा दोगांच्या मदीं ते पयलीं क्लियर करा आनी ते नोटिफायड कॉपी जाता तांकां दिया. सो ते दोगूय बसल्या डिस्कशन्स करता आनी जे विशय उरता सपोज जाल्यार ते रिजॉल्व कशें करपाचें हे परत आसरशी 8 दिसांनी मिटींग. आज तांकां कलेक्टर लागतलो, डेप्युटी कलेक्टर लागतलो, ट्रायबलूय लागतले. ह्या सगळ्यांक घेवन विदीन 8 डेज परत एकदा मिटींग घेवया आनी पुराय विशय रिजॉल्व करूया. जशें आमचे गोंय आमदारान सांगलें तशें 23 तारखेर मिटींग जाली. 23 तारखेर ह्या विशयाचेर डिस्कशन जाल्लें. परत एकदा आज मिटींग जाली. CM स्वता उपस्थित राहून बाकीचे ऑफिसर जे आशिल्ले तांकांय आपयलो. पण आमची जे पळय प्रामुख्यान 3 इश्यू आशिल्ले. आमी म्हणिल्लें की इको सेन्सिटिव्ह झोन डिनोटिफाय कर, आमची प्रायव्हेट लँड ज्यो पळय प्रायव्हेट फॉरेस्ट केल्या त्यो डिनोटिफाय कर आनी प्रायव्हेट लँड ज्यो पळय फॉरेस्टां घाल्यात त्योय भायर काडच्यो, आतां वायल्ड लायफ त्योय भायर काडच्यो अशें म्हणिल्लें. ताजेर मिटींग जाली. आमकां CMान सांगलें की तुमची ज्यो डिफिकल्टीज आसा त्यो परत एकदां बरोवन सगळे ऑफिसरां मुखार दवरात. त्यो डिस्कशन येवनी. डिस्कशन आयले नंतर मागीर जे पळय तांची जे कितें म्हणणें आसा की मॅक्झिमम कितली रिलीफ ते आमकां दिवपाक शकतात ती रिलीफ आमी दिवपाक पळोवया अशें म्हणून परत एकदां CMान आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. त्या प्रमाणे 24 तारखेर आमची नोट्स कितें आसा आमी दवरतले. 26 तारखेर तांणी परत एक मिटींग आपोवन ताजेर तांची कितें म्हणणें आसा तेंय आमकां सांगतले. ताजे नंतर परत एकदां CMा कडेन मिटींग जावन हाजेर ह्या विशयाचेर सविस्तर डिस्कशन जावन आमकां हातूंतल्यान रिलीफ दितले अशें म्हणून CMान आश्वासन दिलें आसा. एक्चुअली 20 तारखेची पयलीं 3 मिटींग जावपाक आशिल्ल्यो. आयज पयली मिटींग जाल्ली कडेन आसा. कांय नजो पूण आयज जी मिटींग जाली ती एक्चुअली उलोवन जाले नंतर डिपार्टमेंटाचे आमचे सगळे ऑफिसर्स आयिल्ले, आमचे गांवचे सगळे लोक आशिल्ले, आमचे फाटले MLA बी सुभाष फळदेसाय तो बी बरोबर आशिल्लो. सो सगळ्यांनी मेळून आज एक डिस्कशन करून आज विशय इतलो जाल्ले कडेन आसा की जे पॉयंट्स पळय आमकां आयज आमी तेंचे मुखार मांडल्या त्या पॉयंट्सांचेर ते फक्त उलोवन डिस्कशन जावचें ना. आमकां एक्चुअली तेजी एक डॉक्युमेंटरी करपाक पडटली जेणे करून आमचे कडेन कितें एक्झॅक्ट प्रॉब्लेम आसा ते आमी फुडले 2 ते 3 दिसां भितर तेंचे मुखार इन रिटर्न दितले. पूण जे पळय डॉक्युमेंट हांगा आसा ते क्लियरिटी ना आनी ते क्लियर करपा खातीर जे रिटर्न काडले ताजेर ऑप्शन्स कितें आसा आमकां सोल्युशन्स आमकां कशें काडटले वेगवेगळ्या पॉयंट्सांचेर ते सोल्युशन्स काडपा खातीर परत आनीक मिटींग घेवया आनी हो इश्यू सॉल्व आउट करया म्हणून आमकां CMान उतर दिलें. आउट ऑफ 69 विलेजेस परत एक फावटी तांणी आयडेंटिफाय केल्यो अँड मोस्ट ऑफ दीज विलेजेस आर फ्रॉम सांगे. म्हणजे 32 सांगे, 31 हे जे आसा सत्तरी, बाकीचे 2 ईच फ्रॉम फोंडा अँड केपें आनी एक काणकोणचे 2 आसात. अशे हे 5 वायल्ड लायफ सँच्युरीचे हे भाग जे आसात ते भाग हातूंत घेतिल्ले आसात. आनी आयज नेतुर्ली वायल्ड लायफ सँच्युरी हो एक असो भाग आसा की नेतुर्ली वायल्ड लायफ सँच्युरी जाता आसतना जे सगळे सेटलमेंट आसात 3-4 विलेजी ज्यो सेटलमेंटान भितर आसात त्यो टोटल वायल्ड लायफ सँच्युरी आसात. ताचे भायर आतां 1 किलोमिटर हो बफर झोन आसा तो इको सेन्सिटिव्ह झोन म्हणून केल्लो आसा विच इज अपोज्ड बाय ऑल दी म्हणजे नेतुर्लेचे विलेजर्स आसात किंवा सांग्यावेले सगळे ज्यो एरियाज आसात तांकां ते सगळे आमकां प्रॉब्लम जातले कसलोच कोणाक घर बांदपाक जायना हें जायना. आनी हे जे इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ जे फॉरेस्ट ऑफिसर करतात ते इतके भायर वचून करतात ते इंटरप्रिटेशन आपल्या मनाक मारता तशें आनी खंयचेच जो लोकांक गांवच्या लोकांक तातूंतल्यान मुबा नासता